आणि खंय तरी आमकां न्याय बारीक सामान्य मनशाक न्याय मेळूंक लागलो। आयज हे बिल इंट्रोड्यूस जाले, इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत सनद तुका मेळ्ळी, खरी तो नाव घर तुज्या नांवार जालें आणि मागीर ती सनद घेवन पंचायतींतली एक सर्टिफिकेट म्हणजे पंचायत एक सर्टिफिकेट दितली की हे तुमचें घर म्हणून। आणि हे दोनूय डॉक्युमेंटाचेर तुमकां तुमचें घर दुरुस्ती करपाक लोन घेवंक शकता, घर दुरुस्ती करूंक शकता, मागीर तुमकां एनओसीची गरज ना भाटकाराची। सो हे सोपे सादे भाशेन आमच्या सरकारान हे आमकां सामान्य मनशाक काय करून दिल्ले आसा। हे भाऊ साहेबाचेच विचार आणि हे विचार फुडें व्हरतना आमी हे कार्य करीत आसात। मागीर ते शिक्षणीक क्षेत्रांत जावं किंवा शेती विशयी जावं म्हणजे शेतकऱ्यां विशयी जावं, हे बारीक बारीक विषय आम्ही घेत असतात। आमचे पंचायत मेंबर्स सगळे प्रत्येक आपल्या वाड्याचेर काम करतात, पंचायत सरपंच आपले काम करतात। सगळे जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करपाक जाल्यार एकजुटीन एक वटेन रावन सगळे एकीकडे रावन हे काम करपाची गरज आहा। सगळ्यांकडे मागता भाऊसाहेबाचे विचार हे आसात। आयच्या दिसा आम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाची गरज आहा, त्यांचे विचार जे आहा ते फुडें व्हरपाची गरज आहा। भाऊसाहेबान अशी खूप बरी कामां गोंयच्या विकासा खातीर केल्यात। भाऊसाहेबांची प्रेरणा घेवन राजकारण उतरलेले आमचे आमदार जीत भाई आरोलकर हांच्या मदीं आनी भाऊसाहेबा मदीं खूबशे साम्य आसा। आदी पयलीं दोगांची फेसिंग सदांच ते हांसते, लोकां मदीं मेळून मिसळून हसत खेळत ते वावुरतात। भाऊसाहेबांचें जेन्ना निधन जाल्लें तेन्ना हांव 5वेन शिकतालो आरेबेला मांगरी विद्यालयात आणि म्हाका याद आसा आमी श्रद्धांजली दिवपाक जमलेले आणि आमचे टीचर रडा आसले, इतको बरो मुख्यमंत्री गोंयांक सोडून गेलो म्हणून खूप दुःख जाल्लें। तर ज्या पद्धतीन भाऊसाहेब सुद्धा तळागाळांतल्या लोकां खातीर, बहुजनां खातीर, लोकांच्या हिता खातीर वावुरतात, त्याच प्रमाणे आमचो जीत भाई सुद्धा वावुरता, हे पळोवन आमकां खूप अभिमान दिसता। मांद्रेची डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आणि गोवा पंचायत महिला शक्तीची व्हायस प्रेसिडेंट हांव तारा हडफडकर तुमचे आयच्या ह्या कार्यक्रमात आभार मानता। सगळ्यात पयलीं जो सांगपाचें म्हणजे जो इतिहास विसरता पळय तो इतिहास घडूं शकना। भाऊ साहेबाचो इतिहास हो सुर्याक धापलेल्या सारको आसा। त्याचो इतिहास घेवन आमचे आमदार जीत भाई हे फुडें सरल्यात आणि जशें पयलींच सांगले की जीत भाई आणि आमचे भाऊ याचे खंय तरी जशें म्हणटा आमचे एक लिंग आसा, रक्ताचे नासले तरी एक लिंग आसा, त्या प्रमाणे ते फुडें वयतात आणि खूबशीं कामां तेणी आमच्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात केला। तशेंच आयज भाऊची 22वी आयज पुण्य जयंती आमी 52 याची आमी आयज हांगा मनयतात, ती मनोवपाक तुमी सगळीं हांगा आयल्यात।